शाळा महाविद्यालया 31 मार्चामेरेन आसतली बंद. कॅसिनो क्लब आणि बंद दराआड चलपी उपक्रमांचेरय घातल्या बंदी. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन गोंय सरकारान घेतल्या जतनाय. गोंया येवं नाकात, मुख्यमंत्र्यान केलें आवाहन. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 22 मार्चाकूच जातली. पोलिंग बुथांचेर दवरतले सॅनिटायझर. भौशीक सुवातांचेर एकठांय येवं नाकात, मुख्यमंत्र्यान केलें आवाहन. खासगी रान अधिसुचोवणेचो सरकारान करचो पुनर्विचार म्हणटा सार्दीन. मुख्यमंत्री म्हणटा काळजी करपाची गरज ना, जनसुनावण्या उपरांत जातलो निर्णय. रस्त्यांचेर चलपी ड्रॅग रेशी आणि स्टंट बंद करपा खातीर तरणाट्यांक घेयात विश्वासात, मार्ग संस्थेचे सरकाराक आवाहन. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळोवयात खबर विस्तारात. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन गोंय सरकारान सगळ्यो शाळा आनी महाविद्यालया 31 मार्चा मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. तेच बराबर बंद दराआड चलपी कॅसिनो, सिनेमा, स्विमींग पूल आनी बोट क्रुजय बंद आसतले. जाल्यार शिगम्याच्या आयोजना विशीं थळावी समिती निर्णय घेतली. भौशीक सुवातांचेर एकठांय येवं नाकात अशें आवाहनय सरकारान केलां. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन मुख्यमंत्र्यान सगळ्या उच्च अधिकाऱ्यांची शेनवारा बसका घेतली. बोर्डाच्यो परीक्षा मात थारायल्ल्या प्रमाण जातल्यो. तशेंच रेस्टॉरंट आनी मॉलूय उक्ते आसतले. विमानतळ, MPT आनी रेल्वे स्टेशनाचेर थर्मल गनांच्या जाग्यार थर्मल स्कॅनर बसयतले. तशेंच गोंयकारांनी गोंया भायर आनी भायल्या लोकांनी गोंया येवचें न्ही अशी सुचोवणी केल्या. क्लोजर ऑफ द स्कूल, कॉलेजीस आणि एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ऑल इन्क्लुडिंग फ्रॉम द अंगणवाडी टू हायर एड्युकेशन पर्यंत. ओनली एक्झाम्स फक्त आमी चॅक केल्या आतां पर्यंत फक्त गोवा बोर्डच्यो एग्जाम्स चालू आसात, तितक्यो आसतल्यो. तांचे पेपर जे आसा हे कंडक्ट जाले वयता. जिम, ओके, स्विमींग पूल्स, ओके, सिनेमा थिएटर्स, ओके, अँड कॅसिनो अँड स्पा 31 मार्च पर्यंत फाल्यां सांजेच्यान. स्पा सेंटर सुद्दां ही कंपल्सरी क्लोज आसतली. पब्लीक स्विमींग पूल, बोट क्रूजूय बंद. ट्रॅव्हल्स जे आसा पळय न्ही बंद करचे बऱ्याच जाणांनी. ओके, परत परत भायर ट्रॅव्हल करचे, येवपाचे वचपाचे तेजे रेस्ट्रिक्शन्स हाडचे. दीस इज अ एडवायजरी. नेक्स्ट एडवायजरी फॉर द इवन दो फॉर द शिमगो उत्सव द लोकल कमिटी कॅन टेक द डिसिजन आयदर घेवपाचो काय ना घेवपाचो. कारण बरेचशे कडल्या शिमगो उत्सवांनी म्हणणें की लोकलूच येता, कारण बऱ्याच जाणांचे फोन फीडबॅक आयले. कारण थोड्या शिमग्यांनी म्हणटा ते भायले कोण येना, थंयचेच लोक येता. तरी सुद्दां आसत जाल्यार आमी म्हणटा की दॅट इज अप टू देम. ओके, दे कॅन टेक द डिसिजन. इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच अँड एवरी दोज आर कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट. ताजेरूय आमचें डिस्कशन जालें. म्हणजे आमी बॉर्डरीचेर घालून इतकी स्थिती अजून तशी येवंक ना. बट आमी ऑलरेडी सगळ्या हॉटेलांक इन्स्ट्रक्शन दितले. एटलिस्ट सस्पेक्टेड तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी सडन इन्फॉर्म करचें किंवा त्या पेशंटाक GMCन धाडून दिवचो. टुरिस्टांनी सहसा तरी सद्या म्हणजे 15 दीस तांच्यांनी ट्रॅव्हल करचें न्ही. कोणी म्हणजे गोंया भायल्यानूय येता तेंच्यांनी गोंयांत सहसा म्हणजे हाज्या खातीर ट्रॅव्हल कमी करचें हें आमी म्हणटा. आमी नेबरींग स्टेटाक आमची जशी महाराष्ट्रात प्रत्येक स्टेट आपली एडवायजरी इश्यू करीत आसा. आमकां धाडपाची गरज ना. फ्रॉम द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो गेटिंग द एडवायजरी. सो दे आर फॉलोईंग देअर ओन एडवायजरी. लोकांचे प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर म्हाका दिसता खंयसर नोवना चालू आसत किंवा खंयसर व्हडली सत्यनारायण पुजा आसत जाल्यार तांच्यांनी ती बंद करपाची. इवन दो हें सगळ्या धर्मांक लागू जाता. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द मुस्लीम, हिंदू आनी हेका न्ही. हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन ह्या सगळ्यांनी म्हाका दिसता थोड्या दिसा खातीर मास गॅदरींग आसा तें बंद करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांत स्थिती अजून हाताभायर वचूंक ना. देखून मास्क घालपाची तशी कांय गरज ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. सरकारी पावंड्या वेल्यान सॅनिटायझर आनी हेर बाकीच्या गरजेच्या वस्तूंची पुरवण करतले. तशेंच फुडल्या 30 दिसां भितर GMCत व्हायरोलॉजी लॅबय उक्ते करतले. फार्मासीज किंवा मेडिकल शॉप्सवाले सॅनिटायझरच्या बाबतीत किंवा मास्कच्या बाबतीत म्हणजे मुद्दामून जाणून बुजून तेच्यांनी तुटवडो करचो न्ही. एक्सेस प्रायजीस जे आसा हे कोणाच कडल्यान घेवचे न्ही. ओके, गव्हर्मेंट एट आवर लेवल वी आर ट्रायंग टू मेक द अवेलेबल ऑफ ऑल द सॅनिटायझर्स अँड रेस्ट ऑल थिंग. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात 16 ते 21 मार्चा मजगती म्हत्वाच्या केशींचेरूय सुनावणी जातली अशें कोर्टाच्या निबंधकान सांगलां. तशेंच नागपूर आनी औरंगाबाद खंडपीठाकूय सुचोवणी केल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कोरोना व्हायरसाक लागून जिल्लो पंचायत वेंचणुकीचो प्रचारय प्रभावित जाला.
ही वेंचणूक 22 मार्चाकूच जातली, पूण प्रचारा खातीर जाहीर सभा घेवपाक मेळच्यो नात. हे विशीं मुख्यमंत्र्यान जिल्लोधिकाऱ्याक सुचोवणी केल्या. आम्ही ऑलरेडी कलेक्टरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कसल्याच पद्धतीचे गॅदरिंग, कसल्याच पद्धतीची मिटिंग्स, ह्या पद्धतीचे ह्याच्या फुडें म्हणजे फाल्यांच्यान सांजेच्यान ताच्या फुडें तुम्ही परमिशन दिवचें न्ही. हे ऑलरेडी ताका इन्स्ट्रक्शन दे विल टेक द डिसिजन. नॉट फॉर द क्लोज डोर, फॉर द ओपन डोर मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक. म्हणजे आम्ही म्हटलं की जेन्ना गॅदरिंग जावपाचें ना सरकारान म्हटलां तेन्ना ते ऑन द मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक द डिसिजन्स. इलेक्शनच्या बाबतीत आम्ही प्रिकॉशन्स घेतला. अगेन अवर हेल्थ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिशन्स, दे आर ऑल इन टच. तांकां जितके सॅनिटायझर्स जितके जाय तितके आम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रोवायड करतले. आणि इवन दो द मास्क ओनली फॉर द स्टाफ, इलेक्शन जो स्टाफ आसा तांकां मास्क प्रोवायड करतले. लोकां खातीर थंयसर आमी सॅनिटायझर्स जे आसा हे उपलब्ध करतले. जिल्लो पंचायती खातीर प्रचाराक नेटान सुरवात जाल्या. शेनवारा रोहन खंवटे आनी गोवा फॉरवर्डाच्या जयेश साळगांवकारान आपापल्या उमेदवारांच्या मतदारसंघात प्रचार केलो. काँग्रेस आनी भाजपाक कुशीक काडून हे फावटी अपक्षांक तेंको दियात अशें आव्हानय तांणी लोकांक केलें. which has these 3 ZP members as candidates. एक म्हणल्यार तुमची ती चली सून धोयण धू ह्या नात्यान तांकां सिन्सियरली काम करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी दियात. तांचो सिम्बॉल एरोप्लेन आसा आनी हे जे काँग्रेस BJP नॅक्सस which has गॉट एक्सपोज्ड अर्लियर ऑल्सो तातूंतल्यान वोट स्प्लीट करूंक दिवं नाकात ही एक कळकळीची मागणी करता. लेट अस गिव these 3 candidates a proper chance to work for the betterment along with the panchayats and us, forming a good team to give justice to the common people. आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको काँग्रेसी वटेन मोर्चे बांदणी करपाक लागला. ताणें काँग्रेसीच्या 4 उमेदवारांक तेंको दिला. पळयात. फुडलीं 5 वर्सां 2022 ही आमी इलेक्शन जिखतले. हे 4 मतदारसंघांनी मिकीन तेंक दिलो आहा. राय, नुवें, कोलवा आनी बेनावली ही सीट हांव जिखतलो. आमचे खबराकार रमेश नायक रावत, समीप नार्वेकार, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. सादुरताय ही उपचारा परस बरी अशें म्हणप आसा. देखून कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन कदंब महामंडळान शेनवारा सादुरताय म्हणून कदंबच्या प्रवाशी बशींनी वखदाची फवारणी केली. गोंयकार आनी गोंया भायले लोक ह्या बशींतल्यान प्रवास करतात. प्रवाशांच्या संपर्कात येवपी बशींतलीं शिटां, रेलिंग, जनेलां, बशीची दारां आनी हेर बाकीच्या वस्तूंचेर वखदाची फवारणी केली. पूण वखदाची फवारणी करून कोरोनाचो धोको टळतलो. ही म्हटलें वयता इज प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. स्वच्छता होच जर आमचो धर्म म्हटलो आमी की आमी स्वताहून आमच्या पासून सुरू दवरलें की हें आमी स्वच्छ दवरूंक जाय. नाजाल्यार म्हाका दिसता जर स्वच्छ दवरलें नाजाल्यार जे कितें डिसीजीस आहा तेजेर व्हडलोसो परिणाम ह्या जनतेचेर जायना. तेन्ना ह्या माध्यमांसून कदंबा महामंडळाच्या हितून आमी एकूच सांगूंक सोदता की प्रत्येकान आपल्या स्वता पासून ही स्वच्छता दवरपाक जाय. जी संस्कृती आमची देशाची आसली, नमस्कार करप, ही आज खंय तरी परत जागृती येयल्लेली आसा. बाजारान आमी ज्या वेळार फ्रूट घेवपाक वयता आनी फ्रूटवालो कितें म्हणटा या प्लीज टेस्ट कर आनी तो एक खंयच्या तरी आंब्याची शीर किंवा इवन द्राक्ष काडटाना आमकां दिता आनी आमच्या लोकांची एक वायट संवय की तक ते काडून तोंडान उडयता. कृपया हांव ह्या महामंडळाच्या वतीन आज मुद्दाम सांगूंक सोदता, कृपया हें अवॉयड करा. आयच्यान आमची सगळी बस स्टँडां सकाळची आमी धुवन काडटले आनी दिसा 3 फावटी डेटॉलाचे स्प्रे ज्या ज्या जाग्यार लोक बसतात, लोक हात लायतात, लोक उबे रावतात त्या जाग्यार आमी मारतले. आमी सेम प्रोसिजर आमी सेम करपाचें केला तयारी केल्या फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आमी करतले. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आतां सांगलां, आमी डिपार्टमेंटा कडेन जे बॅनर मागल्यात ते आमी आमची सगळी प्रायवेट बसी सगळे लायतले आनी तेजेर अवेरनेस करतले. आनी आमी कदंबा कडेन मातशें सपोर्ट मागला की आमकां तुमी सपोर्ट करचो. मातशें आमची प्रायवेट बसी आसा ते बस स्टँडार लागतात तांकांय तुमी सॅनिटायझर मारून ते स्प्रे मारून म्हाका आमची तुमी गाडी आमची हे करची म्हणून. The only thing I will ask health minister that we have to have a scanners at the main bus stand. The लोक बसीन येता out industrial buses. So I will write to the minister tomorrow. And another point regarding railways. See, railways, airport and ports, the government of India has issued circular that the health ministry of the concerned state has to monitor. They have to give entry to the staff of the government of Goa. So even on that also I will write to the minister, health minister, Pale. पणजेचे आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, वास्कोच्या निरू माले आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
खाजगी रान फॉरेस्टात दाखोवपी अधिसुचोवणी वयल्यान गोंयभर खवदळ पडला. आता लोकांक हेचेर हरकती नोंदवपा खातीर 31 मार्चा मेरेन वेळ वाडोवन दिला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या विशयाचेर सद्याक जनसुनावण्यो चालू आसात अशेंय ताचें म्हणणें. जमनीचो सर्वे अजून पुराय जावचो आसा. तो पुराय जाल्या उपरांत अहवाल तयार करतले आनी तो सरकाराक धाडटले. खूप जणांची रिक्वेस्ट माझ्याय कडेन आयली आनी डिपार्टमेंटा कडेन गेली की ताचो टायम एक्सटेंड करचो. वी हॅड ऑलरेडी एक्सटेंडेड द टायम टील 31 मार्च. म्हणजे जेंका थॉमस अदवेजो कमिटीचेर जेचे प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आपली ऑब्जेक्शन्स दिवपाचे आसा तांच्यांनी ती दिवची. ताजें हियरींग ऑलरेडी सुरू जालां. ते सर्वे करतले, ताजें हियरींग घेतले आनी ताज्या उपरांत ताजेर डिसिजन घेतले. खाजगी जमीन फॉरेस्टात दाखोवपी अधिसुचोवणे वयल्यान दक्षिण गोंयच्या लोकां मदीं खवदळ पडला. आता दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनानूय हेचेर आपलें मत उक्तायला. तो म्हणटा सरकारान ह्या निर्णयाचो पुनर्विचार करचो. Urge upon the government to reconsider their decision. People who are very fond of plantation, they plant trees. It doesn't mean that the forest department has to fall in love and declare them as private forests. If it is a huge area touching government forests, they have every right. But the rules for private forests should be different from government forests, where you also allow them to cut trees when they want and make sure that the existing law is strictly followed. And I request the government also give them time to request the government where they want these areas to be changed from private forest. That should be done away with. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. रस्त्यांचेर चलपी गाडयांच्यो ड्रॅग रेशी आनी स्टंट बंद करपा खातीर रस्तो पंगड आनी वेगवेगळ्या गाडयांच्या ब्रँडांचे तरणाटे पंगड आसात तांकां विश्वासात घेवचे असो उलो मार्ग हे म्हालगडे संस्थेन गोंय सरकाराक मारला. फाटल्या आयतारा 3 ल्हान भुरगे वेण्या रस्त्याचेर ड्रॅग रेस करतना अपघात जावन मेल्ले तेन्ना सावन हेचेर गोंयभर चर्चा जावंक लागल्या. गोवा 365न्हय ह्या स्टंटाचे आनी रेशीचे व्हिडिओ दाखोवन हो विशय लावन धरलो. तशेंच हेर कांय तरणाट्यांक ह्यो अश्यो भिरांकूळ करण्यो कश्यो मान्य ना ते दाखयले. हे मजगती मार्ग ह्या संस्थेन सरकाराक पत्र बरयलां. हे विशीं मार्गाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक कितें सांगता ते पळयात. वेर्णा ड्रॅग रेस जी जाता पळय ते बी खूब व्हिडिओ आसा तेजे व्हायरल जाल्ले आसात आनीक गोवा 365 बी ह्या विशयाचेर उजवाड घातिल्लो आसा. म्हाका दिसता की सरकारान हाचे बाबतींत एक गंभीर भुमिका घेवपा जाय आनी खंयच्याय परिस्थितीक त्या संपूर्ण वाठाराचो ड्रॅग रेस करपा खातीर जो उपयोग तरूण भुरगे करतात तांकां त्या पासून परावृत्त करपा जाय. कशें तरी तूं यू मॅनेज इट समाव ऑर द अदर. इट इज गव्हर्मेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाव टू स्टॉप इट. त्या विशीं आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक एक पत्र बरयलां की ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळ्यांनी सरकार वेगवेगळ्यो सरकारच्यो संस्था आनी मार्ग ट्रस्टांनी एकठांय येवन भासाभास करची आनी हातूंतल्यान एक मार्ग काडचो म्हण. आनी आमी वाट पळयतात मुख्यमंत्री हातूंत भितर आमकां एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दितलो म्हण. आमी मार्ग ट्रस्ट जशें काम करतात तसो रस्तो म्हणजे नवें ऑर्गनायजेशन जालां तें तांणी बी मोठें काम केल्लें आसा. स्पीड ब्रेकराचेर थंय पेंट करून डिवायडर पेंट करून वेगवेगळे तरेन ते काम करतात. अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो गाडी आसात ब्रँडाच्यो वेगवेगळ्यो तांची स्वताची एक इंडिपेंडंट ते गाडी चलोवपी तांची ऑर्गनायजेशन्स आसात आनी ह्या प्रत्येक ऑर्गनायजेशनाक हजारांनी मेंबर आसात. सो ऑल्सो दीज पीपल कूड बी रोप्ड इन दीस. तांकांय बी भितर घेवपाचें आनीक एकंदर गोंया भितर रस्त्या वयल्यान वचप रस्त्याचेर गाडी चलोवप हें सगळ्यांक सुखकर जावचें विदावट एनी डेंजर अशें जावचें ह्या दृश्टीन प्रयत्न जावचो म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक हें पत्र बरयलां. वी आर वेटिंग अ रिप्लाय ऑफ चीफ मिनिस्टर इन दीस रिगार्ड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. काँग्रेसीक परतून सत्तेर हाडटलो हे खातीर आपल्याक किडनी विकची पडली तरी चलता बाणावलेचो आदलो आमदार आनी मंत्री मिकी पाशेकोन म्हटला. आपल्या वादग्रस्त वक्तव्या खातीर फामाद आशिल्लो मिकी केन्ना केन्ना राजकीय फुडाऱ्यांची मनाय रिजयता. सद्याक तो काँग्रेसीत ना. अशें आसले तरी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत ताणें काँग्रेसीच्या 4 उमेदवारांक तेंको दिला. योग्य वेळार काँग्रेस पक्ष आपल्याक येवकार दितलो अशेंय तेचें म्हणणें. आनी हांव तुमकां एक आश्वासन दिता. आमी फुडलो सरकार 2022
मिकी पाशेको काँग्रेसा सरकार घडटलो. देर इज नो मसी. मिकी पाशेक हाल तर मिकी पाशेका किडनी पासून खूब पडलो इंगतलो. पूण हांव तुमकां आयज 2 वर्सां पयलोच इलेक्शन हेच पयलीं तुमकां हांव एश्युरन्स दिता ते पार्टी 5 वर्सां 2022 मिकी पाशेक काँग्रेसाक सरकार करतलो. आयज ते पक्षांत थोडे ना, पूण आयज तर पक्ष जेन्ना हाला वयता तेन्ना हातीक धरून वयर काडपाक गरज आहा. आमी सगळे आज तुमी पयले आसतले यंग जनरेशन, यंग भुरगे आज फुडें सरल्या बाबा काँग्रेसाक थँक्स दिवपाक. आनी आयज जर कोणूय सजमता बाबा काँग्रेसाक निवडून येता आनी दुसरे पयशे घेवन बीजेपा वयता, आमी सगळे एकठांय जाल्यार मिकी सारके एकठांय जाल्यार मनीस कोणाक धांवो दिवपा ना. आमी हूंय ताका चिमटो काडपाचो दिसपीस घेवन चिमटो काडटासतना बटन काडचें ना, ताका दिसपीस घेवन घालतले. आयज परशेक आमच्या गोंयकारांक त्रास जाले, हाको देशाक त्रास जाले ह्या सरकारा वयर. आमकांय जायत त्रास जातले. आमकां जायत मिकी पाशेकान 2010 त्रास भोगिता. म्हाका ह्या 2 वर्सांक 2020-21 पासून त्रास जालो. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाजो हिंगा इलिगल कांय ना, म्हजो इलिगल धंदो कांय ना. म्हजो धंदो आहा तो सगळो भायर आहा. हिंगा त्रास करता म्हणून हांव भायर धंदो करता. हांव म्हगे वावर दाखयतलो आनी वावर दाखयले उपरांत म्हाका जॉयन जावपाक नाका, म्हाका हॉर्सान आपयतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. बलात्कार पीडित सान चलयेचे फोटो सोशल मिडियाचेर घालून तिची वळख उक्ताडार हाडप्या आड बायलांचो एकवट संघटनेन पुलिशेत कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेत पुलिशेन हे प्रकरण सायबर क्रायम पुलिशे कडेन दिला. हे केशीची खोलायेन चौकशी करून दुबाविताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी आवडा वेगसान केल्या. मायना कुट्टरी पुलिशेन ही केस भारतीय दंड संहितेच्या 357 कलमा खाला नोंदवून घेतल्या. Circulation of photos of the victim girl in the media, on WhatsApp and on everything wherever you can show the picture of the girl. And it is banned by the law. I fail to understand how anybody can have the daring to circulate these pictures. I have no hang-ups about circulating the pictures of the perpetrator, of the accused, alleged accused. The privacy to her rights, because whatever happens in the press is going to affect this girl child in her future life. And there is a Supreme Court ruling on this, which I have already put before them, and they should act accordingly. I have already put the Supreme Court ruling here, where a case has been decided that no privacy of a child should be intruded upon. हांव तरी निषेध करता. पंच आनी बाकीचे कोण तरी कावन्सिलर्स पळय म्हणटात तांणी आमचे चलयेचे जो अत्याचार जाला ताचे बरोबर रावन तांणी बोवाड घालपाक जाय आशिल्लो, कारण तेच आवय बापूय ह्या भुरग्याचे. हांव तांचो खर निषेध करता, कारण तांणी कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. आनी हे केसीक जर एटेम्प्ट केलो कॉम्प्रोमायज करपाक जाल्यार तांकांय बी एज ए बेटर्स अंडर द पॉक्सो एक्ट तांकां अरेस्ट करचें. आनी पुलिसेन आपलो पावर दाखोवचो, तांकां अरेस्ट करून जे वेळाचेर ते भुरग्याक किंवा ताचे फॅमिलीक केस फाटीं घेवपाक सांगतात. असली केस फाटीं घेवपाची ना. निर्भयाहून बाद केसी. शिगमो आता सोपत आयला. वेगवेगळ्या वाठारांत धुळवड आनी घोडेमोडणी चालू आसा, जाल्यार कांय वाठारांनी सरकारी पावंड्या वयलो शिगमो जावपाचो आसा. पळयात निमण्या पावंड्या वयले शिगम्याचे कांय खीण. जांबावलेच्या शिगम्याक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. कोंब मडगांवच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरात नाल्लाची पुजा जाली. बिरेस्तारा सांजे वाजयत गाजयत शिगम्याच्या नाल्लाची मिरवणूक काडली. हो नाल्ल आतां जांबावले व्हरतले. कुडचडेचो सरकारी पावंड्यावयलो शिगमो शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो. कुडचडे पालिका आनी पर्यटन खात्यान आयोजीत केल्ले चित्ररथ मिरवणुकीत वेगवेगळ्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. वेशभूषा, लोकनाच, चित्ररथ मिरवणुकींतल्यान गोंयचे पारंपारीक संस्कृतायेचे दर्शन घडयलें. पळयात.
सरकाराकडल्यान तशेंच WHO कडल्यान परत परत आपले हात धुवप हायजिनीक रावप ही सामकी दिवचले आणि सरवणची घोडेमोडणी शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयली. ही घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या लोकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली. मडगावच्यान खबराकार संदीप तुयेकार, सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार आणि दिवचलच्यान महेश कुवेकार. कुंकळेच्या शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्यो सत्र्यो आणि गुलाल व्हडा उमेदीन मनयलो. देवस्थानाचो वांगडी रमेश देसायान हे विशीं अधिक माहिती दिली. पळयात. फाल्गुन म्हयन्याचे पंचमीक शांतादुर्गा कुंकळकर्णीची मुर्ती तिचो जल्मगांव कुंकळे वता. जशी लग्न जाल्ली धूव आपले आवयगेर खुशालकायेन येता तेच पद्दतीन कुंकळकर्णीची मुर्ती नटोवन कुंकळे हाडटात. हो खीण पळोवपाक आणि देवीचे दर्शन घेवपाक हजारांनी भाविक गर्दी करतात. फाल्गुन महिन्याची पंचम आज श्री शांतादुर्गा देवीची मूर्ती देवळा साकून बाल सत्र्यांच्या बराबर आपल्या जन्मगांव कुंकळे वता. ताची विशेषता म्हणजे आज ती वतना इतकी खुशाल उरता की आपल्याला जन्मगांवा पावली. जशी लग्न केल्ली धूव आवयगेर खुशाल करून येता तशीच वर्सा एक फाटी आमची सायबीण आपल्या मूळ गांवांत जल्मगांवाक पावता. ह्या सायबिणीक भेट घेवपा खातीर भावीक लोक हजारांनी फातर्पे ते तळयबाट लागून लायनीच लायन रावन भेट घेतात आनी आपल्या दर्शन घेवन तृप्त जावन आपल्या घरा वता. ही फातर्पे देवळांतल्यान सावन घाटी गोविंदा घाटींतल्यान मल्लांगिनी दिवसा मागीर व्हडी अशें करून तळयबाटा पावता आनी तेज नंतर माड्डीकोटो देमानी पायऱ्याबान कट्यार जावन ती परत आमच्या मूळ स्थाना येता. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबको पता है कि कोरोना वायरस ने कैसे पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है और इसके ऊपर अमेरिका में अभी इंजेक्शन बनने शुरू भी हो गया है. जापान में इसके लिए लोगों को गोलियां दी जा रही है. लेकिन हिंदुस्तान में ये देखिए क्या हो रहा है मित्रों. करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, 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 गो करुणा गो, करुणा गो, तुझे मायचं गो. ये कोरोना को भगा रहा है या गोरवा को आमुड़ रहा है भाई. ये कोरोना गो का तो पता नहीं, लेकिन आपको अगर कोरोना को दूर रखना है तो उकड़ी ताळणाची भाकरी आणि खुटीच्या पिया कीजिए. आपको कोरोना कभी नहीं होगा.